लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू कफरनवांत अधिकाराचे ताचे उतर. उपरांत जेजू कफरनाव नावांच्या गलिलेयाच्या शहराक देवून गेलो. थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो. तो अधिकार असलेल्या मनशा बरी उलयता तें पळोवन ताची शिकवण आयकल्ले सकडी ताका विस्मीत जाताले. त्या सिनेगॉगांत देवसार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशी बोब मारली, नाजरेतच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय मू? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो भागेवंत. पूण जेजून ताका बेश्टावन म्हणलें, तोंड दांप आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तितल्यार देवसारान सोमेस्ता मुखार ताका धरणेर आड घालो आनी ताका कांयच बादाक करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो. लोक सकड थटक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसलीं उतरां ही? अधिकारान आनी पदवेन देवसारांक तो फर्मायता आनी ते भायर सरन वेतात. जेजू विशयांतली ही खबर भोंवतणीच्या प्रांतांनी गाजली. देवाचे उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.